70 बेडीड हॉस्पिटल हे जाता इतले बेगीन कार्यान्वित जातले. वाहन उदकाचो प्रश्न आहा, उदकाच्या प्रश्ना खातीर खूब जाण गाजावाजा करतात. ज्यांच्यांनी करपाक जाय आसले 15 वर्सां, ह्या 15 वर्सांत कांयच केलें ना. हांव एकच सांगता, पायप लायनी 2-3 पंचायतीच्यो केल्ले आहात, चेंज केल्ले आहात, फुडें करतलो. उदकाच्या प्रॉब्लम सॉल्व करचे खातीर 30 ml वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जिची वर्क्स ऑर्डर सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टर दिल्ली आहा 82 crores. ITIच्या थंयसर तूं प्रोजेक्टाचें फावंडेशन स्टोन घालपाचें आसलें. कदाचित एक 5-6 दीस पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. 14 तारखेच्या दीस 8 तारखेक लागलो, म्हणून ते रावलो. ते जातले. सबस्टेशन लायटीचो प्रॉब्लम सॉल्व करचे खातीर तोय जातलो. बावरे जे तितली पेंडींग आहा, हे सगळ्यो गोश्टी करून घेवपाची जबाबदारी ही तुमचेर आहा. नक्कीच ही जबाबदारी पार पडटली. भरपूर मतांनी म्हाका तुमी परत निवडूनय दितले. आणि हे दिता आसतना आणि हे सांगता आसतना दयानंद सोपटे हो शेवट पर्यंत तुमचो ऋणी आसतलो. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे ते कार्यक्रमाक स्वागत, अभिनंदनय करता. ज्या पद्धतीन आमचे भाई कार्यरत आसा आनी गेली कितली 5 वर्सां ते केन्नाच अशें कोवीड आसूं जाल्यार कितें आसूं, कोविडाच्या माध्यमान आसूं किंवा कसल्याच आसूं, खंयच्या ना खंयच्या हेतूनसून प्रत्येक घरांनी ते पावलेले आसा. तशेंच हेज्याय फुडें तेंचें कार्य अशेंच चालू आसतलें. पूण खंय तरी आमी सगळ्यांनी एक मत आनी एकजूट रावन सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाची आयज गरज आसा. आनी सगळ्यां कडेन अशी हांव विनंती करता की आमचे जे आगरवाड्या चोपडे ग्रामपंचायत आसा ती भरगोच्च मतांनी आमची पेटी वयर दवरून आमी दाखोवन दिवया की आमी ल्हान सुद्दां ग्रामपंचायत आसली जाल्यार आमी ल्हान ना, आमी हेतून मनानी मोठे आसा हे आमी दाखोवन दिवया. ते कितें अफवा पसरूंक शकता, केदी आमिशां दाखोवंक शकता, पूण जेन्ना विरोधकाक खबर आसना की आमी बाबा येवंक शकना तेन्ना आश्वासनां दिवपाक कांय हरकत आसना. अशें ही विरोधकाची आश्वासनां जी आसा ती फक्त स्वप्नभंग ठरपाची आश्वासनां आसा. तेन्ना जी फाटली वर्सां सोपटे भाई लोकांच्या सहवासांसून घालयल्या आनी लोकांचो सहवास ताका बरो मेळ्ळलो आसा. आनी लोक खंयचे धर्तीचे कोणा कडसून आपली आशा पूर्ण जावंक शकता हे लोक पुरेपूर जाणून आसा. ताका लागून सगळे आमी भारतीय पक्ष सोपटे भाई हेच्या फाटल्यान उबे रावया आनी देवी कडेन इतलीच प्रार्थना करुया की तांकां भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचो प्रयत्न